विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल अशा जयघोषात भक्तांनी पंढरपुरात विठ्ठलाच्या दर्शनाखातीर पायी वारी सुरू केल्या। केपे कट्टा आमोणेच्या श्री ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी मंडळान सलग 5व्या वर्सा पंढरपुरात वचपाक पायी वारी सुरू केल्या। या वारीत सुमार 130 वारकरी वांटेकार जाल्यात। हातूंत सावड्डे, कुडचडे, केप्या, काणकोण, बाळ्ळी आणि हेर दक्षिण गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या भक्तांचो आस्पाव आसा। पळयात पंढरपुरात वचपी या पायी वारीची खिणचित्रां। श्री एकनाथ महाराज की जय। श्री हरिओम रामकृष्ण हरी। संत श्री ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी ट्रस्ट कट्टा केपी दक्षिण गोवा आज आपली 5वी वारी दक्षिण गोंयाच्यान केपेच्यान ही सुरू जाता। इलेशे करून नियोजीत सांगपाचें म्हणल्यार पयलीं आमी उत्तरेक मुळगांवचे वारीक वताले आनी हेवटेन दक्षिणेच्यान एकूय वारी नाशिल्ली। तेन्ना अशें दिसलें की दक्षिण गोंयाक लोक ना काय म्हणून वारी वचपाक, काय तांकां व्हरपी कोण ना। अशें म्हणून आमी एक प्रयोग करया म्हणलो। प्रयोगाक असो प्रयोग केला आनी आमी कार्तिक एकादशीक आमच्या निराबागांक गेले। 50 वारकरी सांगले पूण 375 संख्या जाली। हेजे वयल्यान कळ्ळें की लोक आसात। लोकांनी आमकां प्रश्न केलो की आषाढी वारी एकटे कित्याक करना। त्या वर्सा आमी आषाढी वारी 2020 केली पयली वारी। ती वारी खरोखर आमकां 55 वारकऱ्यांचो प्रतिसाद मेळ्ळो। अत्यंत सुलभपणे वारी जाली। पयलेच कांय अनुभव नाशिल्लो, ते अनुभव नासतना सुद्दां माऊलीन ती वारी आमगेली बरी कशी केली आनी आजता काय 50ची 100ची 150 करून ही वारी आसता जाल्यार अंदू ही आमची 5वी वारी कोरूची वारी अत्यंत बरी जाली, अनोखी अशी जाली। न भूतो न भविष्यती म्हणना, आतां पडटली ती न भूतो तशी जातली आनी बरी जातली, आतां जातली। त्याच बरोबर ह्या वारीक आज जवळ 150 लोक आसात। वाटेर आमकां पंढरपूर पावता म्हणल्यार जवळ जवळ आनीक 50-200 तरी लोक जातले। रामकृष्ण हरी। संत श्री ज्ञानेश्वर वारकरी ट्रस्ट कट्टा केपे यांच्या 5व्या आषाढी कार्तिकी वारीच्या आयज हांगा शुभारंभ जाता। साधारणशे 130 वारकरी आयच्या ह्या वर्साच्या वारीक हांगा साकून आता पंढरपूर कडेन प्रस्थान करतले आनी सबंद वारकऱ्याचो उत्साह सामको दुगणी जाल्ले कडेन आसा। हांव कोंकणचो। आमी ही वारी स्टार्ट केली केपें तालुक्यातल्या बेनवडे ह्या गांवांत विठोबाच्या मंदिरांतल्यान आमी स्टार्ट केली। ती आतां हांगा आमचे जेवण जातकीर आमी परत स्टार्ट करतली। आमचे बरोबर आनी एक ग्रूप मडगांवचो आमचे बरोबर हे जातलो जॉयन जातलो आनी आमी आतां आयच्या आमचे स्टॉप आसतलो जो सावड्डे आसतलो। फाल्यां सकाळीं सावड्डे आमी 6 नंतर आमी भायर सरतले। ते आमचे शिगांव आमचे दनपारचो स्टॉप आसतलो आनी मागीर मोल्या। ही म्हाजी पयली वारी। आज खूप विशालकाय भोगता जेन्ना 130 वारी पंढरपूर चलोन वयतले। ही परंपरा देव विठ्ठलाची जी आसा ती जरी तर चयल्यार एक बरें स्पिरिच्युअल वाठारांत जेन्ना आमचे लोक बरें डिसिप्लिनान इतली वर्सां जालीं वेता आनीक ह्या पंढरपुराक जवळ जवळ 20 लाख लोक रेजिस्टर जातात। आनीक हांव मागता बरी भलायकी देव विठ्ठलान आमच्या सगळ्या जे वारी आहा तांकां दिवची। आज जेन्ना पंढरपूर वयतना 800 वर्सां जालीं ही आमची संस्कृती ही परंपरा जीव दवरपाचे जायते प्रयत्न लोक करता। हांव मागता तर सगळ्या ह्या आमच्या वारीक गोंयभर सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। तांगेली फॅमिली तांकां आज पावोवपाक येयलेले आसा। शेंगांनी लोक जे पळय आज आसा देव विठ्ठलान तेंचेर आनी तेच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालता म्हूण मागता।